केंद्रीय आयुष मंत्री आणि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक आणि ताचे घरकान्नीक येल्लापुरा मजगती अपघात। श्रीपाद भाऊ आणि घरकान्न देवदर्शनाक गेल्ली। येल्लापुरा सावन गोकर्णा येताना अपघात झाला। येल्लापूर गणपतीचे दर्शन घेऊन श्रीपाद भाऊ आणि तांची घरकान्न गोकर्णा येताली। कळटा ते प्रमाण स्पीडीसरशी गाडी परतली। गाडी काबार जाल्या ते पळयल्यार अपघात कितलो भयानक जालो तें कळटा। अपघातात तांची घरकान्न विजया आणि श्रीपाद नायकाचो पियस दोगांय आगता गेली। गाडयेंत ड्रायव्हर धरून आनी 3 जाण आशिल्ले तेवूय जखमी आसात। कळटा ते प्रमाण श्रीपाद भाऊ हांकां बरोच माल लागला। तांकां इमर्जन्सी लागसारच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। थंय सावन तांकां गोंयांत जीएमसीत हाडूंक गोंयच्यान ताकतिकेन दोतोरांची टीम एम्ब्युलन्सीन रवाना जाली आनी 2 वरां भितर भाऊक जीएमसीत शिफ्ट केलो। एर एम्ब्युलन्सूय तयार दवरिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वता श्रीपाद भाऊचे भलायकेची वासपूस करीत आसात। गरज पडल्यार श्रीपाद भाऊक दिल्ली शिफ्ट करपाची तयारी दवरल्या अशें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ट्वीट केलें। परिस्थितीचेर देखरेख दवरूंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता जीएमसीत आशिल्ले। गरजेच्यो सुविधा एम्ब्युलन्सीत वाटेर ताकतिकेन मेळच्यो म्हूण मुख्यमंत्री सावंत स्वता दोतोरांची टीम कॉन्वॉय आणि गरजेची यंत्रणा घेऊन मडगांव कारवारच्या दिशेन भायर सरलो। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे परिस्थितीचेर नजर दवरून आशिल्लो। श्रीपाद भाऊची भलायकी बेगीन सुदारची म्हूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी ट्वीट केलें। भारताचे आयुष मंत्री भारतीय जनता पार्टीचे नेते श्रीपाद भाऊ हांकां एक्सिडंट जाल्लो अंकोला हांगासर। थंयसर तेंच्यांनी प्रायमरी फर्स्ट एड दिल्या उपरांत डॉक्टरांनी रुपाली बरोबर आशिल्ली म्हणजे रुपाली तांकां प्रायमरी दिल्ल्या हॉस्पिटलांत सगळी फर्स्ट एड दिल्या उपरांत हांगासर जाल्लें। थोडीशी क्रिटिकल आशिल्ली कंडिशन बट आतां इज व्हेरी मच स्टेबल, पूर्णतः स्टेबल आसा। तेंच्या जिवाक कसलोच धोको ना। ओके, तांच्या खातीर आतां फुल्ली ट्रिटमेंट जी आसा ती डॉक्टरांनी चालू केल्या। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। त्याच्या खातीर आतां बाकीचे एक्सरे हेचे काड एका वरा उपरांत बाकीचे सगळे काडल्या उपरांत ताका 2 बारीक बारीक ऑपरेशन्स करची पडटली। 2 कडेन फ्रॅक्चर्स आसा, त्या खातीर ती ऑपरेशन ती मागीर केली वयतली। पण आमची पुराय डॉक्टर टीम डीन डॉक्टर बांदेकर, बाकीचे कार्डिओलॉजिस्ट आनी बाकीचे सगळे जाण पुराय तांकां मॉनिटर करता। बट ही इज एट प्रेझेंट स्टेबल। म्हाका दिसता त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या लोकांनी जशें भाऊची सगळ्यांक चिंता आशिल्ली प्रत्येक भाऊ आतां स्टेबल आसा। त्या सगळ्यांक पळोवणे खातीर सगळ्यांनी आपल्या चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी बरोबर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।